बर्च बाय रोमियो लेन जो फायर इन्सिडंट जालो ताजे उपरांत जॉयंट एनफोर्समेंट आनी मॉनिटरींग कमिटी आनी गोंयभर डिफरंट पब्स क्लब्स आनी रेस्टॉरंटाचेर कारवाय चालू केल्या. आज अशेंच एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें जे केप गोवा जे सिच्युएटेड आसा काब दे राम काणकोणा. हें सामकें एक फामाद जागो जो सगळो जो गोंयचो गोंयान ट्युरिस्ट जाता तो थंय वचपाकूच जाय आनी थंय फोटोग्राफीक तांचो एक सीन आसा. इन्स्पेक्शनाच्या टायमार जे ऑफिसर्स गेल्ले ताच्या टायमार तांकां प्रिमायसीस वो ओवरक्रावडेड मेळ्ळो अकोमोडेटींग मोर दॅन 24 पर्सन्स which is beyond the permissible limit for that structure. Secondly, no approved structural plan or structural stability certificate was produced. तिसरे म्हणल्यार kitchen was found unsafe with no proper exit and operating within a high fire hazard risk area. चौथे म्हणल्यार पेंट्री सेक्शन जे आसा ताकाय एक्झिट ना. पांचवे जे इन्व्हेस्टिगेशना टायमार मुखार आयले जे 29 कमर्शियल LPG सिलिंडर जे आशिल्ले ते stored in open area near the exhaust blower duct which is extremely unsafe. And last म्हणल्यार there was no separate exit provided from restaurant area. Firefighting equipment आणि extinguisher absent आशिल्ले रेस्टॉरंटान.